आम आदमी पार्टीन आख्ख्या गोंयांत वीज आंदोलन सुरू केल्लें आसा, जेका लोकां कडल्यान खूब प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आमी गांवागांवांत वचून मिटिंग्यो केल्ल्यो आसा आनी लोकांक आमी जागृत करीत आसा की दिल्ली सरकार जे लायट 200 युनिट पर्यंत फ्री दिता ते गोंयांत कित्याक जायना. आनी हेजो आमकां लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळत आसा. लोक आपले बायलां स्पेशली आपली बिलां घेवन आमच्या मिटिंगेक येता आनी ती म्हणटा की आमची बिलां इतकी कशी येता, 12,000, 13,000, 14,000 बिलां येता लायटीची. सो आयज कितें जालें की आयज आमची हांगा मिटींग पुलिसांनी येवन बंद करपाचो प्रयत्न केलो, बट आमी काँग्रेस पार्टी भशेन ना, आमी आम आदमी पार्टी आनी आमी कोणाक भिवचे ना. सो आमी आयज हांगा भायर आमी उबे रावन आमची प्रोटेस्ट चालू दवरल्या. आनी हे सगळें जाल्लें आसा कारण विश्वजीत राणे जो आसा तेणें ह्या पुलिसांक डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की आमची मिटींग वचून बंद करा. आमी तांकां विचारलें तुमचे कडेन कितें रिटर्न ऑर्डर आसा, रिटर्न कितें आसा, कोणूच कांय सांगपाक ना. सो ते म्हणपाक लागले मागीर सेक्शन 144 लागला. ते डायरेक्ट आमकां तेंच्यांनी सांगलें की सेक्शन 144 जे की लागूकूच ना आनी तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट थंयसरल्यान अरेस्ट केलें. सो हेजेर सरकार भियेल्लें आसा जाल्ली आसा. आज आमचे गोंयभर आज चवथो दीस आमी वीज आंदोलनचे सभा घेता, कोपरा बैठकी घेता गोंयभर. तशीच तातूंत प्रोग्रामा अंडर आमचो एक वाळपय हांगा सभा आशिल्ली. सभा टायमार सुरू जाली. हांगाचो जो आमचो कॉर्डिनेटर आशिल्लो ताणें सभा अरेंज केल्ली. लोक जमले सभेक. सभा लोक जमतकच लोकांक ते हांगाचे पुलीस जे आयले, कॉन्स्टेबल आयले, तांकां थंयचे हॅरेस केले, थंयचे धांवडयले. आमचे हांगा जे कार्यकर्ते आशिल्ले जेणे नंबर आशिल्ले लोकांचे तांकां फोन केले, जे सभेक आयिल्ले फोन करून तांकां परत आपयले. सभा सुरू जाली. इतल्यान पुलीस समाधान जावन हॅरेस करून सभा येतकच आमच्या कॉर्डिनेटरांतलो आमचो स्पिकर कोण आशिल्लो ताका अरेस्ट केलो. ही कांय न्हय, पोलीस जे आयकता तो हांगाचो बाबा कोण आसा पळय तो रेटल जाल्लो आसता, हालिल्लो आसा. मुखेलमंत्रीची तीच गजाल आसा. 4 दीस आमी लोकांक सांगता, लोकांक जाणीव करून दिता आपल्या हक्काचो. वीज आमकां फुकट जाय 200 युनिट पर्यंत आनी लोकांक आमी जाणीव करता सरकारान जे आपले पयशे लोकां खातीर मोडपा जाय ते खंय गेले, कोणाक पावले हाजी आमी लोकांक जाणीव करून दिता. आनी हो सरकार हांगाचो आमदार हाय चवताळिल्ले आसा. आमी वगीर रावपाचें ना. सभा अश्योच घडटल्यो, असोच आमी वातावरण लोकां भितर करतले, लोकां भितर पावतले आनी हें आंदोलन आमचें वीज आंदोलन आनी नेटान फुडें व्हरतले आमी. आज होंडा हांगा आमची कॉर्नर मिटींग आशिल्ली, ल्हानशी कॉर्नर मिटींग आशिल्ली आनी 50 लोकांची मिटींग, 50 लागींचेच लोक येवपाचे आशिल्ले. ते लोक आयिल्ले, आमचे ऑर्गनायझर्स जे ऑर्गनायझींग हातून आशिल्ले ते आशिल्ले. जेन्ना तांच्यांनी मिटींग सुरवात करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना हांगचे लोकल पुलीस थंय वचून तांकां आडयलो. अक्षरशः हें सांगून की हांगा 144 लायिल्लें आसा, जेन्ना एक्चुली नॉर्थाक 144 सेक्शन लायिल्लें ना. तांकां इतलेंय सांगलें की हांगा रायट्स जालात. म्हाका दिसना होंडान खंयच रायट्स जाल्लीं आसात. सो अशी खुबशी रिजन्स दिवन अननेसेसरी तांचेर प्रेशर घालून आनी जे लोक आशिल्ले, मेन म्हणजे जे लोक आशिल्ले त्या लोकांक अक्षरशः धांवडायलो की तुमी हांगचे चलात ना जाल्यार तुमकां उखलतले. हो जो प्रकार जालो ताज्या नंतर हांव पावलो. हांव आनी म्हाजे 2 वांगडी बरोबर आमी जेन्ना आयले तेन्ना आमी पुलिसांक विचारलें, बाबा हें तुमी कित्याक करतात? जरी तुमकां इन्स्ट्रक्शन आसली तरी तुमी लोकां कडेन अशा प्रकारे वागपाक शकना. आमी खंय तरी एक ल्हानशी सभा घेता आनी आमी आमच्या डेमोक्रेटीक रायटा प्रमाणे ही सभा घेता. हें सांगतकीर ताणें म्हणपाक लागलें आमकां इन्स्ट्रक्शन आसा, तूं जाय जाल्यार PI कडेन उलय म्हणून ताणें म्हाका फोन लावन दिलो. PI कडेन जेन्ना उलयलो हांव, PI क्लियर कट सांगलें की सर आमी आमच्या रायट्सा भितर मिटींग घेता आनी कॉर्नर मिटींगेक खंयच्याच परमिशनाची गरज ना, खंयच गरज ना. आमी जे पॅन्डेमिका खातीर जे प्रिकॉशन्स घेवपा जाय ते सगळे प्रिकॉशन्स घेवन ही सभा घेता. हें सांगतकीर म्हणपाक लागलो बरें करा तुमी म्हणपाक लागलो. आनी ताच्या नंतर ज्यो गाडयो बी आमच्यो तांच्यांनी धांवडायल्ल्यो त्यो गाडयो आमी परत हाडल्यो आनी आमी ती मिटींग चालू केली. मिटींग चालू करतकीर 5 मिनटां जाता तें आसा. 5 मिनटां उलयता खंय तरी ताणें म्हाका म्हणपाक लागलो तुजे हातींतलो मायक काडलो आनी म्हाका घेवन गाडयेन बसयलो आनी पुलीस स्टेशनार घेवन आयलो. खंयच इन्स्ट्रक्शन्स जी खंयच म्हाका इंटिमेशन ना बाबा कित्या खातीर कितें कांयच ना. पुलिसा अगेन्स्ट म्हजें कांयच ना, कारण तांकां जें इन्स्ट्रक्शन दिलां त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताणें काम केलां. खंय तरी कायद्यान काम करपाक जाय आशिल्लें पूण कायदो सोडून ताणें इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे काम केलां. हें जें पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वर्किंगान तें बंद जावपाक जाय. आनी हें बंद फक्त आमच्या खातीर न्ही, खंय तरी तांकांय तें मारक आसा. जे पुलीस डिपार्टमेंटाचे आमचे भाव आसा
तांच्या खातीर हे मारक आसा. तांकां मागीर अननेसेसरी पब्लिका मदीं खुबश्यो गोश्टी सहन करच्यो पडटा, जाचो प्रत्यय आमकां 2-3 दिसां फाटल्यान होंडा हांगा आयलो. सो अशा टायमार ह्या पॉलिटिशनांनी आपल्या राजकीय फायद्या खातीर जे पॉलिटिकल इंटरफिरन्स पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वर्किंगान आसा तें करचें न्ही.